मंगळारा कदम महामंडळान 39वा वर्धापन दीस मनयलो। राज्यांत 50 इलेक्ट्रीक बसी हाडपाचे आसात। गोंयांत प्रदूषणाचेर नियंत्रण हाडपाक हे पावल उखलतले म्हण म्हायती ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान दिला। RDX गोवा खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिगीस। हो महत्वाचो ना, पण त्या कॉर्पोरेशनाच्या माध्यमांतल्यान आमी शेवटच्या मनशाक कशी सोय दिता ही आमच्या खातीर महत्वाची आसा आणि ताकाच लागून कदंबा कॉर्पोरेशन जे आसा हे आमी अजूनही नेटान चलयता आणि हाज्याय फुडें तांकां जे सहकार्य जाय ते सरकार सदोदीत करीत आयिल्लें आसा आणि हाज्याय फुडें करतले। हांव इतकें मागता की तेंच्यांनी आपली 1 नंबरची बस सहसा खंयच्याच कॉर्पोरेशनान सुरू करता आसतना ही वस्तू हाडली आणि आमी म्हणटा की 30 वर्सां उपरांत ती वस्तू आमच्या कडेन आसा अशें म्हाका दिसना खंयच्या कॉर्पोरेशनान दवरले आसतली। तो ना म्हणटा, तो खूब कॉर्पोरेशनां भोंवन आयला, कोण दवरिना, बरोबर आहा तेजें, कोण दवरिना, ती मोडून खंय उडयल्या आसतली पळय न्ही, त्या कॉर्पोरेशनाच्या एकट्याय अधिकाराक खबरूय नासता आणि चडांत चड आसल्यार ते कितें करता खबर आहा, ती स्क्रॅपाक काड आनी दी म्हणटा ते, ती स्क्रॅपाक दिवन उडय। बट KTCचे अभिनंदन करपाक जाय की 1 नंबरची तेंची बस आयजूय फक्त पुजा करिना तर आयज तिच्या निमित्तान तिका सजयता आणि पणजेंतल्यान एक रावंडूय मारता, म्हणून तेंचें अभिनंदन करपाक जाय। हाज्या फुडें म्हजी कदंबा कॉर्पोरेशनाकूय रिक्वेस्ट आसतली की 24/7 ज्या ज्या जाग्यार गरज आसा थंयसर तेंच्यांनी सर्विसीस दिवप हें अत्यंत सुरू करचें पडटलें आणि तांच्यांनी हाज्या फुडें 24/7 into 365 days सरकारी नोकर जे आसा पळय न्ही हे बरेचशे 365 days काम करिना, हार्डली थोडीच डिपार्टमेंटां काम करता। तितूंतले पयले म्हणजे हेल्थ सर्विसीस, सेकंड इज द पुलीस डिपार्टमेंट अँड थर्ड इज द कदंबा कॉर्पोरेशन विच इज वर्किंग फॉर द 365 days। चवथ आसली सुद्दां बस चालू आसता आमची, आयतार आनी शेनवार आसल्यारय बस चालू आसता, म्हणजे अल्टरनेट जरी जाल्यार जाल्यार ते बस चालू दवरता। ही आमच्या खातीर चड म्हत्वाची आसता, तें आमी पळोवपाक जाय। हांव आयच्या सुवाळ्याचेर चड उलयना, बट कदंबा कॉर्पोरेशनान एक जो संकल्प केला की तांच्यांनी म्हटलां की 50 बसीस तेंच्यो इलेक्ट्रिकल येता। कालांतरान गोंयांत फुडल्या 5 वर्सांनी आमकां पोल्युशन जे आसा हे पूर्णता कमी करपाक जाय, झिरो डावन करपाक जाय, आणि ते झिरो डावन करते आसत जाल्यार इलेक्ट्रिकल व्हेहिकल इज मस्ट। फुडल्या 5 वर्सांक कदाचित कदंबा बसीसूच न्ही, प्रायवेट बसीस आमच्यो व्हेहिकल ह्यो सुद्दां इलेक्ट्रिकलाचेर वयतल्यो। तांच्यांनी पयलो प्रयोग म्हणून ऑलरेडी 50 बसीस तांच्यो इलेक्ट्रिकल सुरू केला। ताका सहकार्य तुमचे लोकांचे लागतलें। सर्वीस जेन्ना आमी म्हणटा, आमी सर्वीस तुमकां दिता, तुमच्या कडल्यानूय सहकार्याची अपेक्षा आसता, लोकां कडल्यान सहकार्याची अपेक्षा आसता। एक पब्लिक कॉर्पोरेशन जाल्ले कारणान कितलेय तरी बरे केले जाल्यार हुंयसन ना हुंयसन टिका येताच, वेगळे तरेची टिका येता। आणि हांव समजता तुमी सगळ्यान बरें काम केल्लें आसा, खूब डिफिकल्टी आसतना सुद्दां, आणि हांव तुमकां शाबासकी दिता। गोंयच्या लोकांक तुमी पावले। हांव कित्याक तुमी गोंयच्या लोकांक पावले म्हणटा, हालींच तुमकां खबर आसा मायनिंग आमचें बंद आसले कारणान आमी कितले टुरिजमाचेर डिपेंड जाता ते, आणि जेन्ना आमी टुरिजमाचेर डिपेंड जाता आमकां एक टॅक्सी लागून हांगा एक व्हडलो प्रसंग आयलो, तो आमी सुटावो केलो ती दुसरी गोश्ट जावन आसा, पूण ते सुटावो करपा खातीर एक सगळ्यान व्हडलो भाग्य म्हूण हांव समजता की आमकां पावले ते कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन पावले। आमचे स्टाफ स्ट्रायक करपा एअरपोर्टार स्ट्रायक तेन्ना आमच्या स्टाफान बरें काम केलां, ड्रायव्हर आनी कंडक्टर हे काम केलें। And we have got a very good reviews from all over the world on the net that KTC is a good service. I स्टाफाक म्हाका एप्रिशिएट करपाक खूप खुशी जाता की आज कदंबा मोठ्या नेटार मोठ्या जमादार 39 वर्धापन दिन मनयता। माझी तांकां सगळ्यांक आमच्या CCB तर्फे सगळ्यांक हार्दिक शुभेच्छा।